आता खबरो विस्तारांत. सकाळ सावन गोंयभर 186 पंचायतीं खातीर मतदान शांतिकायेन सुरू जालां. मतदान मतपत्रिकांनी जातले. 1464 पंचांच्या सुवातेक 5038 उमेदवारांचो फुडार 8 लाख मतदारांच्या हातांत आसा. संवेदनशील बुथाचेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरून पंचायत मतदान चल्लां. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेंचून आयला. उरिल्ल्याच्या आज मतपेटयांनी सीलबंद आसा. 12 ऑगस्टाक मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जातले. कोरोना बाधित मतदारांक मतदान करपाक मेळचे हे खातीर सांजे 4 ते 5 हो वेळ दिला. ह्या वेळान कोरोना बाधित मतदारांनी मतदान केंद्रांचेर वचून मतदान करचें. गोंयभर पंचायत वेंचणुकेक सुरवात जाल्या. लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळटा. सकाळ सावन मतदारांनी आपापल्या मतदान केंद्राचेर हाजेरी लायल्या. आज गोंय सरकारान सरकारी कार्यालयांक सुटी जाहीर केल्या. भाजपात सत्तेंत आयल्या उपरांत ही पयलीच पंचायत वेंचणूक आसा. कांय दिसा पयलीं पंचायत वेंचणुके खातीर आनी आरक्षणा खातीर बरोच बोवाळ जाल्लो. सरकाराक कोर्टांत लेगीत वचचें पडलें. तुमी पळोवपाक शकता लोकांची गर्दी. ह्या वेंचणुकेंत दादल्या परस बायल मतदारांचो आंकडो चड आसा. उत्तर गोंयांत 97 पंचायतींनी जाल्यार दक्षिण गोंयांत एकूण 90 पंचायतींनी वेंचणूक जाता. आता आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर सांगता ग्राउंड रिपोर्ट. वर्षा, मतदान कशें चल्लां? लोकांची प्रक्रिया कशी आसा? आमी आसा आश्वे ह्या वाड्याचेर आनी ह्यो बूथ नंबर ऑड नंबर आसा 7. जाल्यार हांगासर सकाळच्यान 7:30 सावन लोक सारखे व्हडे उमेदीन येवन वोटींग करपाक चालू केला. पूण लोकांची एक तक्रार आसा ती म्हटल्यार सकाळी जी 7 स्टार्ट करपाचे ते 8 हांगासर टायमींग दवरला. कारण म्हणजे लोकांक बेगीन कामाक वचपाचें आसता. जाल्यार लोकांचें अशें म्हणणें आसा की टायम 7 दवरचो आशिल्लो अशें लोकांक दिसता. जाल्यार आमी लोकांचें बी मत जाणून घेवया. आमचे बरोबर आसात. जाल्यार तुमकां कितें दिसता? म्हणजे जो गव्हर्मेंटान टायम दवरला म्हणजे 8 दवरला तो 7 करचो को तुमकां दिसतालो? तो टायम 7:30 तरी करपाक जाय. ग्रामपंचायत माझे नाव घेता. तर अशें दिसता की ते इलेक्शना बजेट बजेट खूब टायम वयता आनी अशें कांय ना की फक्त भुरग्यांक काम हांव कामाक वचपाचो हांव रावलो. ओके. तर माझ्या मुलाचे माझे फ्रेंड्स आसता ते सुद्दां तेंचे म्हणणें तशें आसा. हांव मरे बरोवप फुडले जे 5 वर्सां इलेक्शन येतले इलेक्ट्रॉनिक बटनाचेर घेवपाचें हे आमचें रिक्वेस्ट आसा. ओके. आमच्या वांगडा तरणाटे भुरगो तुका कितें दिसता की जो टायमींग दवरला गव्हर्मेंटान तेजे बद्दल तुमी कितें सांगताले? एक्चुअली टायम बेगीन 7 स्टार्ट जावपाक जाय. ते लोकांक कामाक वचपाक जाय आनी थोडे थोड्यांनी उबे रावपाक जायना. एक वर लागता टायम लागता. सो बेगीन स्टार्ट करपाचें आनी इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन हाडपाचें. ओके ओके. जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता हांगासर भरपूर व्हडली सारकी लायन लागल्यान लोकांक एक वर हांगासर रावचें पडटा. जाल्यार लोकांची मागणी आसा की जे फुडले इलेक्शन आसतले तेन्ना लोकांक म्हणजे 7 ते 5 असो तरी टायमींग दवरचो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. जाल्यार आमी आसात आश्वे ह्या वॉर्डाचेर. तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सारकी व्हडली लायन लागल्या. बायलां तशीच तरणाटे तशेंच दादले सगळे जाण येवन आपले वोटिंगाची जी हांगासरल्या लोकांक तुमी पळोवपाक शकता. सिनियर सिटीजन्स सुद्दां हांगासर येवन गेल्यात. लायक 30% लोकांचे वोटींग हांगासर जाल्लें आसा.
अजूनही लोक येतात. तरणाटे तसे व्हडले लोकांची येवप हे चालूच आसा. ओके. वर्षा, अ, कोविड नॉर्म्स कशे कितें फॉलो केला? हांगासर म्हणजे तेंच्यांनी कोविडा खातीर जी हे करपाचें आसा, चेकिंग तेंचें चालूच आसा. लोकांक कोविडाचो जो हे तुमी पळोवंक शकता, सिनियर सिटीजनांक सुद्दां जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां जे लोक मागीर येतात तांकां सुद्दां ते भितून पयलीं धाडटात लोक हांगासर. तुम्ही पळोवंक शकता लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. सकाळीच फुडें 186 पंचायतीं खातीर मतदान शांतिकायेन सुरू जाला. मतदान मतपत्रिकांनी जातले. 1466 पंचाच्या सवातेक 5038 उमेदवारांचो फुडार 8 लाख मतदारांच्या हातांत आसा. हे लाईव्ह दृश्य तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्हीचेर. आशवे पंचायतीचे हे विज्युअल्स. संवेदनशील बुथाचेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरून पंचायत मतदान चल्ला. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेंचून आयला. उरिल्ल्याच्या आज मतपेटयांनी सील बंद आसा. 12 ऑगस्टाक मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जातलो. आणि कोरोना बाधित मतदारांक मतदान करपाक मेळचे हे खातीर सांजे 4 ते 5 हो वेळ दिला. ह्या वेळान कोरोना बाधित मतदारांनी मतदान केंद्राचेर वचून मतदान करचे. खुबशा मतदारांनी सकाळी 6 ते 7 अशें मतदान आसचे अशी मागणी केली. सकाळी 7 ते सांजे 6. तुम्ही पळोवपाक शकता लोकांची गर्दी. पंचायत वेंचणुकेचे मतदान सुरू जाला. हे लाईव्ह दृश्य तुम्ही पळोवपाक शकता गोमंतक टीव्हीचेर. परत वची आमच्या रिपोर्टर वर्षा आशवेकारा कडेन. आयकुया वर्षा, कसो कितें प्रतिसाद आसा लोकांचो? भायर सरतात तेंचे अशें म्हणणें आसा की भितुरलें जे काम आसा ते भरपूर स्लो चल्लां अशें तेंचें म्हणणें आसा. ते भितुरलें जे काम आसा ते बेगिनात बेगीन म्हणजे फास्ट करचे. लोकांक हांगासर एक एक वर सकाळच्यान उबें रावचें पडटा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सिनियर सिटीजनांक खातीर कितें वेवस्था केला? सिनियर सिटीजनां खातीर जी चेअर हाडून दवरलेली आसा आनी जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां सगळ्यान पयलीं व्हरून तांकां वोटींग करून भायर धाडपाचें काम जें आसा ते पुलीस करतात. सिनियर सिटीजनां खातीर हो तेंच्यांनी एक रूल दवरला. जे लोक हांगासर लायनींग रावन सुद्दां जे सिनियर सिटीजन आसात तांकां बेगिनात बेगीन म्हणजे तांकां लायनींग हांगासर न रावता डायरेक्ट भितून व्हरपाचें काम जें आसा ते पुलीस करतात. प्रोसेस कसो चल्ला? फास्ट आसा वोटींग काय स्लो आसा? ना, लोकांचे अशें म्हणणें आसा की हांगासर जे काम चल्ला ते भरपूर प्रमाणान स्लो चल्ला. म्हणजे बेगीन म्हणजे फास्टान फास्ट. जो टायमूय कमी आसा आनी लोकूय हांगासर भरपूर आसा. तुमी पळोवपाक शकता. जाल्यार लोकांचें म्हणणें अशें आसा की मातशें काम जें आसा ते बेगिनात बेगीन करचें. जो प्रोसेस आसा तो मातसो फास्ट करचो अशें तेंचें म्हणणें आसा. अदमास कितले वोटींग जाला? मेजॉरिटी लोक येयला? म्हाका दिसता सकाळच्यान आतां 7:30च्यान हांगासर लोक जो येवन रावला ते प्रमाणे आतां टायम जाल्लो आसा 10 जावन 10 मिनटां. जाल्यार 30% तरी लोकांचे हांगासर वोटींग जाल्लें आसा.
तुम्ही पळोवपाक शकता मतदारांचो उत्साह पंचायत इलेक्शन सक्सेसफूल करपा खातीर लोक सकाळीच फुडें मतदान करपाक आयिल्ले आसा. आनीकूय अश्यो पंचायत अपडेट्स आमी दीत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.